गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार दवरता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर। गोवा बोर्डाचो 12वेचो निकाल जाहीर, 92.66% भुरगीं पास। ओबीसी आयोगाच्या अहवाला उपरांत पंचायत आरक्षणाविशीं सरकार निर्णय घेतले अशें पंचायत मंत्री मावेन गुदिनोन सांगले। दोन 2017चेच आरक्षण मागास वर्गीयांक लागू जावये असो आयोगान उक्तायलो अदमास। दर्यावेळो निवळ जायनात जाल्यार कंपनीक धरतले जबाबदार, रोहन खंवटेची शिटकावणी। पिसुल्ले उपरांत आता बिचोलच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडपाचे काम करतले सुरू, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली म्हायती। आनी परतून एकदा नेटान पडिल्ल्या आडवेळा पावसान केलो वांयगण शेतांचो धूप। आनी आता खबरो विस्तारान। गोंय उच्च शालांत शिक्षण मंडळान 12वेच्या परीक्षेचो निकाल जाहीर केला। 18,112 विद्यार्थ्यां भितरलो 16,112 विद्यार्थी परीक्षेन पास जाल्यात। गोंयच्या चलयांनी परत एक फावट चल्यांक फाटीं उडोवन 94.57% चलयां ह्या फावट पास जाल्यात। ह्या फावट 50% अभ्यासक्रमाची परीक्षा आनी निमाणी परीक्षा उरिल्ल्या 50% अभ्यासक्रमाची घेतिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक परीक्षा सोपी गेल्ल्याचें गोंय उच्च शालांत शिक्षण मंडळान सांगलें। And welcome to you all for this press conference on the analysis of HSSC April 2022 examination, which was conducted by Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education. At the outset, let us wish all our candidates all the best for this result. And this year, for April 2022 examinations, altogether 18,112 students had appeared, out of which 16,783 passed, and the pass percentage is 92.66%. This is for regular candidate. Gender wise, once again the girls, they are showing a good performance. Girls 9,251 appeared, 8,750 passed, giving percentage of 94.58%. Boys 8,861 appeared, 8,033 passed, giving the percentage of 90.66. Overall percentage is 92.66. We have here a private candidate who are directly taking this examination after clearing their class 10 from the recognized board. There are ITI candidates who are appearing for this examination for getting the equivalency. They clear their 10th standard course, they complete their ITI 2 years course, and then they, as per the scheme, they have to appear for any 2 subjects. One is language and the 2 language in fact. And if they clear these 2 languages, then they are given the equivalency for their job purpose. And of course the repeater candidates. You can see private, altogether 21 students had appeared for this examination. 8 pass, 6 are kept in reserve because of non-compliance of some documents. Percentage is 38.10. ITI 26 appeared, 18 pass, 7 are placed in reserve category, and 69.23% is the passing percentage. A repeater number, you can see this is less because last year the percentage was 99 point something. So despite that, these 30 students, they have appeared here, 19 pass and 5 are placed because of non-compliance of some documents, giving the percentage of 63.33. Children with special need candidates have appeared, about 105 have appeared from various institutions, out of which 94 cleared this examination,
giving a pass percentage of 89.52%. We gave them the educational facilities depending on the disability. ओबीसी आयोगाच्या अहवाला उपरांत पंचायत आरक्षणाविषयी सरकार निर्णय घेतले अशें पंचायत मंत्री मावेंद्र गुदिनोन सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडेन उलोवप केल्या उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयतालो. ॲडव्होकेट जनरलान ह्या विशीं आपलें म्हणणें मांडलां. वेंचणुको फुडें धुकलचे नात. जाता तितल्या बेगीन पंचायत वेंचणुको घेवपाक आमी प्राधान्य दितले. अशें आसलें तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकूय प्राधान्य दितले अशें माविन सांगता. Supreme Court says something, we have to follow it in letter and spirit. All the states are following it, so we have to follow it. A triple test, appointing the OBC Commission, government has acted instantly. They have been entrusted with the task, or they are being entrusted with the task. Once they finish their task, even if they come tomorrow, day after tomorrow, everything is ready as they have been making statements. Why government will have any objection to hold the election? For us, holding the election as soon as possible is a priority. But Supreme Court judgment has definitely come in the way. आमकां follow करचेच पडटा. OBC Commission म्हणटा 2013 report घेवन व्यवस्थित सरकार तुम्ही election आमकां धाडून दिनी report. So we'll act on that. It is not that government is shying away from election. What we have got to do when they are not first of all contested on party lines. Panchayat election, you also know it is not contested on party lines. So why should, for somebody to say that we don't want the election, question does not arise. आमकांय बेगीन जाल्ली जाय, पूण बेगीन करपा खातीर सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन मदीं आसा ते तरी व्यवस्थित सॉल्व जाता. फाल्यां ओबीसी कमिशन जे ट्रिपल टेस्ट म्हणलो आसा तेणी एक क्लियर रिपोर्ट दिलो 2013 जशें पब्लीक स्टेटमेंट करता बरोवन दी फाल्यां करा मग इलेक्शन, काय प्रॉब्लेम ना. 2017तले पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसी खातीर 23.45% आरक्षण आशिल्लें. ओबीसी खातीर वट्ट 357 प्रभाग राखीव आशिल्ले. 12 ग्राम पंचायतींनी ओबीसी खातीर एकूय प्रभाग राखीव नाशिल्लो. आयोगाकडेन आशिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरक्षण जालें जाल्यार आरक्षणाचें प्रमाण 2017तले वेंचणुके इतलेंच आसपाची शक्यताय आसा. मागासवर्गीय आयोगाकडेन जी जनगणना आसा त्या प्रमाण लेगीत आरक्षण निश्चित करपाक हरकत ना. ह्या विशींचो निर्णय सरकार तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान घेवपाचो आसा अशें मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकर हांणी म्हणलें. 2013 वर्सा पुण्याच्या सेंटर फॉर प्लॅनिंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट संस्थेन ओबीसीची जनगणना केल्ली. ही जनगणना आयोगाकडेन आसा. 2017तले वेंचणुकेंत ह्याच म्हायतीचेर आरक्षण निश्चित जाल्ली. दर्यादेगो नितळ दवरपाचें काम सारकें जायना अश्यो कागाळी आपणाक भोंवडेकारांनी तशेंच गोंयकारांनी केल्ल्यो. ह्या फाटभुंयेर आपणे दर्यादेग नितळ करपी कंत्राटदारांकडेन खासा बसका घेवन तांकां दर्यादेगो नितळ दवरपाचो आदेश दिला अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. पर्यटन मळावयल्या जाळवणदारांक घेवन एक नवीन ॲप पर्यटन खातें बेगीनूच लॉन्च करतले आनी दर्यादेग नितळसाणीचेर लक्ष दवरतले अशी म्हायती रोहन खंवटेंनी ह्या वेळार दिली. बीच as far as beach cleaning is concerned की ताजे क्लिनिंग सॅटिस्फॅक्टरी ना, प्रॉब्लेम्स आसा ते सगळे आयिल्ल्या खातीर वी हॅव हॅड कंटिन्युअस आवर पीपल गो ऑन द बीच एंड टेक आउट. आनी खरेंच हें आसा आज तांकां आपयल्ले पळोवपाक तांचो स्कोप कितें, तांचें काम कितें, तांचे लोक कितले, वॉट दे शोईंग ऑन पेपर इज नॉट मॅचिंग विथ वॉट दे एक्चुअली डुईंग. आनी ताजे खातीर जे लोक जे कंप्लेन्स दितात ते जेन्युअनली वी कॅव टू सी इट कित्याक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द टुरिजम एज फार एज बीच क्लिनिंग इज कन्सर्न. सो एज वी इम्प्रोवाइज एंड टेक मेजर्स एंड एक्शन ऑन द थिंग्स विच हॅव बीन शॉर्टफॉल्स ऑन द प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर, वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू वर्क आउट अ इंटिग्रेटेड मॉड्यूल विच विल टेक केअर ऑफ द थिंग विच आय हॅव बीन शेअरिंग इन द पास्ट ऑल्सो. सो आज रिव्ह्यू बेसिकली आशिल्लो बीच क्लिनिंगाच्या बाबतींत ज्या तरेन बीच क्लिनिंग जाता जाल्यार सारकें जावंक जाय. तांकां पयलींच्या टेंडरान 8 सकाळीं ते 6 सांजवळा असो टायमींग दिल्लो आशिल्लो. सो नाव वी आर ट्रायंग टू गेट अ ॲप where all the stakeholders will be there, which we are launching very soon. Yes, stakeholders and first हातून आमी पयले तांकां पयले whether it's KCIC, Drishti, Director of Tourism, Police,
हे 4-5 जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां घेवन पयलो ॲप विल बी कम्युनिकेटीव इनफ फॉर देम टू एन्श्युअर दीस थिंग्स आर देट, सेफ्टी जावं, इलिगॅलिटीज जावं, क्लिनिंग जावं. मायनिंग पिटांतले उदक उस्तुपाचें काम सुरू जालां. पिसुल्ले उपरांत आता सोमारा बिचोलेच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडपाचें काम सुरू करतले अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. कांय वेळचीक 2 ते 3 मायनिंग पिटां सोडून हेर पिटांतले उदक उसपप सहज शक्य आसा अशी म्हायती आपणाक जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. पिटाचेर ऑलरेडी आमी कलेक्टरान आमचे थंयसर लोकल डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करप सुरवात केलें. तितूंतले एक 2-3 रिस्की आसात. हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां आमचे WRD वर्किंग. ऑलरेडी एका मायनिंग पिटाचेर आमी पंप लायलो पिसुल्ल्या, दुसऱ्या मायनिंग पिटाचेर बिचोले. सोमार पर्यंत आमी पंप लायता आनी सोमार पर्यंत आमी डिवॉटरिंग करपा खातीर सुरू करतले. फाटल्या म्हयन्यात धुमाकूळ घातल्या उपरांत आडवेळा पावसान परत एक फावट उरिल्ल्या सुरिल्ल्या वांयगण शेतांचो धूप केला. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून तयार जाल्ले मये वाठारांतले भात पीक चिखला भरवण जाला. शेतां लुवणेच्या वेळार पावसाचेर सावर आयिल्ल्यान शेतकार हुसक्यांत आसात. लुवपाची आनी मळपाची तयारी चलिल्ली आसतनाच पावसान शिवर घालो. आणि म्हणून आमी वेगवेगळ्या पातळ्याचेर हे सरकाराक दाखोवन दिलां. आमचे कृषी अधिकारी आसले तांकां निदर्शनाक हाडून दिलें आनी कोर्टानूय काही निर्देश दिल्ले आसा आमचे एके केसीन की हे डिसिल्टिंग आहा तें करणे गरजेचें आसा. म्हणून सरकाराक तेजी अजुनूय जाणीव जायना की हे कितलें गरजेचें आसा. आयज मातसो जरी पावस पडलो हें उदीक हांगासर तुंबल्या उपरांत ही शेताची सगळी आयज नासाडी जाल्ली आसा. जवळ जवळ 100 क्विंटल भात जें आसा तें जमीनदोस्त जाल्लें आसा आनी प्रत्येक शेतकाराक म्हाका दिसता कितलेशेंच हें नुकसान जें आसा तें सोंसचें पडलां. आतां तेंचो उदरनिर्वाह जो आसा तो ह्या शेतांचेर जातालो जाल्यार तो कसो जातलो हो प्रश्न चिन्ह आतां फुडें आसा. सबंद पावस आनी फुडलो गीम पर्यंत जें आमकां भात हें पावताले घेवपाक त्या शिवाय आमी काही विकताले बी जाल्यार तें आयज आमकां सगळें ना जाल्लें आसा. सगळें भात हे पळय कोमेल्लें आसा हांगासर आनी हें दिश्टी पडटा की जें भात जमनीक लागलें तें सगळें कोम अशें येयल्लें आसा आनी ताका लागून हें भात सगळें पिड्ड्यार आसा. राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या मेरशीच्या खाजन जमिनींतल्यान खारफुटी तोडपाच्या प्रकरणाची नोंद घेत नगर नियोजन खात्यान कारवाय सुरू केली. त्या खातीर कुळ संघटनांचेर गुन्हा दाखल केला. ही जमीन कम्युनिदादाची मात तिचो उपेग कुळकार करतात. 29 खारफुटीची झाडां कापल्यात अशें पळोवणेंत दिसून आयलां. माझी 2 शेतां हांव शेतकार कमिटीचे वयल्यान उलयतां की जेन्ना पळय अशें दिश्टी पडटा हे आमचे कोमिडेचे बांद आहा, प्रायवेट बांद आहा आनी ते शेतकारांक वचपाची वाट आसता. ते वाटांचेर तेणी हात लावंक मेळना. ते बांद लोकांक क्लीन करून दिवंक जाय. पूण थंय हांगा ते सगळीं झाडां वयर मारल्या, प्रायवेटी झाडां मारल्या. बरीं बरीं झाडां आसली पयलीं आमची शेतकाराची डिफेन्स आसली ओपन ती झाडां मारून तुमकां हांगा दिश्टी पडटा. भौशीक बांदकाम खात्यान कळीत करिनासतना सावड्डे तिस्क रस्त्या कुशीक नुस्तें, भाजयो, फळां विकपांच्यो गाडयो मोडून उडयल्यात. सगळ्या गाडेकारांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर तिडक उक्तायल्या. फाटल्या 3 वर्सां सावन हे लोक रस्त्या कुशीक नुस्तें, भाजयो, फळां विकपाक बसताले. खूब फावट भौशीक बांदकाम खात्यान सांगून लेगीत रस्त्या वयली शेड काडूंक नाशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान तांचे गाडे मोडून उडयले. व्यवसाय करपी लोकांची नोंद आसा तशेंच तांचे कडल्यान सोपो घेताले. बेकायदेशीर शेड घातिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें भौशीक बांदकाम खात्यान कळीत केलां. सावड्डे पंचायत बाजार प्रकल्पा खातीर सुवात सोदप चालू आसा. सुवात मेळ्ळ्या उपरांत बाजाराचो प्रकल्प उबारतले तशेंच ह्या विशीं भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राला कडेन उलोवप करतले अशें सावड्डे पंचायतीचे सरपंच संदीप पावसकरान सांगलें.
काड म्हटलें आमी काडलें गाडी जालें तुमकां सांगत आसतें कोण सांगता म्हणजे डायरेक्ट काय सांगला कोण सांगता तुमचे गाडी काडपाक काडटा आमी काडटलेच गाडी कितें जाणा आमकां बरें रस्तो म्हणून पण अकस्मात येवन काडलें आमकां हे केलें आमी मातशें आमचें मोड चड जाल्लें आमी काडटा आसलें बरोबर सांगलेल्या जाग्यार आमचें निकळून काडटा आसलें सामान तातूंत मोडून काडलें इतलेंच आनी कांय ना काडपाक दुसरी गोष्ट हांवें ताका विचारलें म्हाज्या गाड्या दाखोवची बेश्टी कडल्यान पॅक करून आमी कितें पावस पडटा न्ही भिजतलें बी सामान आसलें ना म्हणटा सगळें काडपाक म्हणटा कांयच उरपाक जायना म्हणटा कितें आशिल्लें हांगा सावड्ड्यान मायनींग बंद जाल्लें 2012 आनी तेजे नंतर लोकांनी खंय तरी उदरनिर्वाह जावचो कितें तरी चलचें म्हणून एक बारीकशें हांगा मार्केट चालू जाल्लें आनी लोक हांगा फाटलीं कितलींशींच वर्सां हेजेर आपल्या उदरनिर्वाह करताले कित्याक आनी दुसरो वे ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम तांकां कांय नाशिल्लें हांगा सो तातूंतल्यान खंय तरी लोकांकय सवाय हांगा नुस्तें म्हणत नाल्यार वेजिटेबल सवाय मेळटाले लागीं मेळटाले आनी तांकां एक दोन तेंगे दिसाचें कितें तरी सुट्टाले ह्या विशयान तो मार्केट हांगा चालू जाल्लो पूण आज सकाळीं PWD ऑफिसर नाल्यार जेई येवन हांगा अकस्मात तांकां सगळें काडात म्हटलें. केप्यां दत्ताच्या देवळान चोरी जाली. चोरांनी फंडपेटी फोडून भितरले पयशे फारयले. शुक्रारा फांतोडेर 3 ते 4 मजगती ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास आसा. चोरांनी फंडपेटी उबारून कुशावती न्हंयचे देगेर व्हरून ती फोडली. फंडपेटींतले सुमार 40,000 रुपया चोरून व्हेल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या विशीं पुलिशेन कागाळ करून उपरांत पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सध्या चालू आसा. चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरान कैद जाला. राती आतां सकाळ फुडें आमकां भटजीन फोन केलो 5:30 सुमार कितें देवळांत चोरी जाली म्हणून. ती सकाळ फुडें 5:30 म्हणल्यार ती प्रदर्शन काडपाक येता देवळां तेन्ना तिका दार बी सगळीं फाटीं फुडलें मेन दार आसा तें ओपन दिश्टी पडलें म्हणून तिणी आपले रेगुलर जें दार आसा सायडीचें तें ओपन भितर वचत जाल्यार फंड भितर ना म्हणून तिणी आमकां सकाळीं कॉल केलो. फोन केलो आनी आमी सगळी कमिटी सगळीं आमचे महाजन सगळे हांगा आयले. पळयत जाल्यार तेणें फुडलें विंडो कट करून मेन दार एकट्या विंडो कट करून भितर वचून मेन दार ओपन करून 3 जाण CCTV फुटेजी जे कळटा 4 ते 3 जावन 57 मिनीट ते 4 जावन 15 मिनटां ह्या दरम्यान तेंच्यांनी काम केलें चोरेचें काम केल्लें आसा आनी ती मेन दाराच्यान तेंच्यांनी उबारून व्हेल्ली आसा. उबारून तेंच्यांनी न्हंयचे आमची कुला पोंदां व्हरून तेंच्यांनी ती फोडून हे पयशे घेवन गेले. पुलीस येवन पंचनामो बी करून घेवन गेल्ले आसा आनी आतां फुडली तेंची फॉर्मेलिटी चालू आसा. तेलाचे गुळे गोंयांतल्या कांय दर्यादेगांनी आयिल्ल्यान दर्यादेगो काळवणल्यात. हाचेर फावो सारको तोडगो काडटले आनी हें करपाक आमचो वावर सुरू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. Concern every minister has been sharing that mandate has been given to Goa State Pollution Control Board to clear all these things. आमी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगिल्लें आसा. आमी पयर मिनिस्टर ऑफ शिपींग जेन्ना आमकां क्रूज टुरिजमा वेळार मेळ्ळा कॉन्फरन्साक तेन्नाय ताका सांगलां वी हॅव इनवायटेड हिम ऑल्सो टू गोवा सोनोवालजी. हें करता आसतना थंयच्यान क्लीन करपाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन नेक्स्ट विकान मिटिंगूय दवरतले आमी आनी तातूंतल्यान वी वील एन्श्युअर दॅट द रिक्वायर्ड एक्शन इज टेकन. आनी हे जे टार बॉल येता ते म्हज्या बिचार तुज्या बिचार इट्स अ कन्सर्न थ्रू आउट अ कोस्ट लायन बिकॉज ऑफ स्पिलेज ऑफ ऑयल ऑर वॉट एवर इज हॅपनिंग इन द सीज दॅट इज वॉट इज कमींग ऑफशूट. सो ते आमी कशें क्लीन करपाचें आमी कितें क्लियर करपाचें ताचेर आमी चड फोकस दिवपाचो प्रयत्न करता. सो वी आर एबल टू एक्ट रादर दॅन ओन्ली टॉक. पणजे अटल सेतूच्या पुला फोनाक गाडयांची गचमुड्डी जावपाक पळोवपाक मेळ्ळी. गिमाच्या सुटयो आशिल्ल्यान गोंयान भोंवडेकारांची संख्या बरीच वाडल्या आनी तशें पळोवपाक गेल्यार पणजे शारान सांजे वेळार हरशीं म्हूण बरीच गर्दी जाता. दिसा वेळार येरादारी पुलीस अधिकारी लोकांक तालावाक घालपाक उबे आसतात. मात येरादारी नियंत्रणान दवरपा खातीर चुकोन थंय कोण उबो आसता. हांगसर सिग्नलांची लेगीत सोय ना. अदी मदीं फोणकुलाय पडिल्ली पळोवपाक मेळटा. हाका लागून पणजेकार तशेंच पणजे कामा निमतान वा भोंवडी करपाक आयिल्ले लोक विटल्यात. रातच्या वेळार हांगासर जाल्ली गाडयांची गर्दी पळोवन कदंबा बशीचो एक ड्रायव्हर रस्त्यार शिरकल्ल्या गाडयांक वाट सोडयतना दिसलो. ही जबाबदारी ताची न्हय मात समाजीक लागणूक म्हूण ताणें केल्ल्या ह्या वावराची आमी नोंद घेतात. तशेंच ह्या सुवातेर एक येरादारी पुलीस नेमचो अशी मागणी लेगीत करतात.
वेर्णा वाठारांतल्या थळाव्यांनी आयतारा गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक मेळोन वेर्णा वाठारांत येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध केलो। वेर्णा हो प्रकल्प सुरू जालो जाल्यार 174 बोर बांय, 32 सैमीक झरे आनी 28 बांयो नश्ट जातल्यो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। हाच्या आदी लोकांनी कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची भेट घेवन आपले प्रश्न बाबूशा मुखार मांडिल्ले। तशेंच फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेंत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध करपाचो निर्णय लोकांनी घेतिल्लो। Locals opposed to proposed garbage treatment plan at Verna. पांच दीस आदी अंदमान आनी निकोबारांत पावस पाविल्ल्यान 27 मायाक तो केरळांत पावतलो जाल्यार गोंयांत जुनाच्या पयल्या तारखेक 700 परस 4 दीस आदी गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। सरासरी पावस गोंयांत 5 जुनाक पावता अनु अंदमान निकोबारांतल्यान पावसाक 4 दीस आदी सुरवात जाल्या देखून ह्या वर्सा पावस 4 दीस आदी गोंयांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दक्षिण महाराष्ट्रांतल्यान आनी गोंयच्या दर्यादेगेचेर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवता। ताका लागून नुस्तेकारांनी नुस्तें मारपाक खोल दर्यान वचचें न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेकारांक हवामान खात्यान दिल्या। लायटीच्या आपालिपाक लागून बेजारिल्ल्या आगरवाडीच्या लोकांक वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाप विचारपा खातीर तांच्या ऑफिसान गेल्ले पूण ऑफिस बंद आशिल्ले। ऑफिस बंद आशिल्ल्याचे पळोवन लोक बरोच चाळवलो। ताणें संबंदीत अधिकाऱ्यांक फोन करून ह्या विशीं जाप विचारली। लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपाचे बदला ह्या अधिकाऱ्यांनी लोकांचेरूच फोग काडलो खंय। लायट कित्याक आसची ना आनी केन्ना मेरेन आसची ना हाची म्हायती वीज खात्यान लोकांक दिवपाकूच जाय अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आमी सगळ्या पेडणे तालुक्यांतल्या आमच्या ऑफिसरांक सांगता आनी कर्मचाऱ्यांक तुमी जनतेचे सेवक आहात, तुमी आमच्या पैकीच आसात तर तुमी लोकां खातीर तत्पर रावा इतलीच आमची रिक्वेस्ट आसा। आनी सरकारान अशा घटनेची गंभीर दखल घेवची। आयची जी घटना जी आसा जी माहिती जर आमी जाणून घेवंक शकना कारण आमी तुमच्या कामान हस्तक्षेप करून येवंक ना, तुमची उडोविडीची उत्तर आयकपाक येवंक ना। आमकां एक जाणून घेवपाक जाय आमच्या गांवांतल्यो समस्या अमक्या थंय बाबा तुमी उपाय योजना करता तर नेमक्यो कशा पद्दतीच्यो करता। आनी अशें जर आसात जाल्यार म्हाजें सरकाराक एक आव्हान आसा की सरकारान प्रत्येक खात्याक अशें शटडावन घेतले काय जो रिपोर्ट आसा कितें तेंच्यांनी घेतलो तेजो रिव्यू घेवचो आनी तो पब्लीश करचो जनते खातीर की ह्या आठवड्यान इतके तास शटडावन घेतली तर ही कामां जाल्या आनी इतली बॅलन्स आहा ही करचे तेन्नाच मागीर लोक अशे तुमच्या दारान येवन तुमकां विचारपाचे बंद जातले। जर ट्रान्सपरन्सी म्हणटा पारदर्शक सरकार म्हणटा तर अशा पद्दतीचो कार्यभार आनी कार्यव्यवहार सरकारान ह्या खात्यां कडसून करून घेवचो इतलेंच हांव आव्हान करतां। आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता। फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।